बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज देवाचें उतर आमकां जिवीत आपणावंक आपयता. जायते फावटी जिवीत आमी आपणावंक ना आनी मरण आपणायलां आनी मरणाक फावो तसलीं आमी जाल्या. जेन्ना जेजून कोश्टान त्रासान आनी खुर्सार मरून पुनो जिवनपण आमकां जोडून दवरलां. हेंच जिवीत आमकां लाबूंक देवा लागीं हे मिसान कृपा मागुया आनी आमी आमचे थंय घडलेल्यो चुक्यो देवा लागीं बोगसणें मागून हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर देवा लागीं बोगसणें मागुया. सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोरपयदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बेगोन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें दर एक काम तूंच आमच्या मनान घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बळान तें शेवटाक पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. वयलें वाचप. दुसरे समोतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोसेस आपले पोचे कडेन अशें उलयलो. पळय, आयज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख
हांवें तुमच्या मुखार दोखूल केल्यात. सवेस परत तुमच्या देवाच्यो आज्ञा हांवें तुमकां आयज दिल्यात. त्यो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सवेस्परा देवाचो मोग करून तांच्या वाटेनी चलशात, जर तांच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळशात, तर तुमी जियेतल्यो आनी तुमची सोसोत वाडटली आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यात कोत्तल्या त्या देसान सवेस्पर तुमचो देव तुमचे आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचे काळीज पयस कोडसरून वचून जाल्यार तुमी आयकनात जाशात जाल्यार बोलोवण्याच्या फासाक सांबाळून दुसऱ्याक देवाक फाटल्यान वेशत जाल्यार आनी तांची पुजा करशी जाल्यार आयज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगळीं बोगसणे नासतना मोडटल्यान. जॉर्डान नोड उतरून तुमी भितर सोदतल्यात आनी आपल्या ताब्यान कोत्तल्यात त्या देसान तुमी चड काळ रावंक पावशिनात. आयज स्वर्गार आनी संवसारान तुमची विरुद्ध गवाय दिवंक हांव उलो कोत्तां. जिवीत वा मरण, आशिर्वाद वो शिराब तुमचे मुखार हांव घालतां. तो जिवीत विंचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची सोसोत सवेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाळून आनी तांकां चिटकून जियेतल्यो. कित्याक हातून आटापलेलें आसा तुमचें जिवीत. आनी जो देश सवेस्परा देवा तुमच्या पुर्वजांक आब्रावांक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जेवच्याक बासयलोले ते देसान तुमचे लांब ओंग हातूंच आटापलेले आसा. देवाचें उतोरें. जबाब जातलो. सवेस्पराचेर विस्वास ठेवतात तो मनीस भागी. सगळीं म्हणुया. सवेस्पराचेर विस्वास ठेवतात तो मनीस भागी. जो मनीस नुस्त्यांचे भूत घेवन चलना व पातक्यांचे मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगतां बसना तो खरेंच भागी. सवेस्पराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोश दीस रात तांचे तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. सवेस्पराचेर विस्वास ठेवतात तो मनीस भागी. वाण्याच्या देगेक लायंक रुखाक काला पोरमोणे जाता फुलां आनी कदींच बावून पडना ताची पानां. असली रुखा वरी तो मनीस सगल्यो तांचे कोन्यो सुफोड. जबाब. सवेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. पूण नश्ट्या मनशाचे अशें न्हय, दुबावल्या अशें न्हय. ते कोण जाणाय. वाऱ्यान उबोन वेता तसले पळ. बऱ्या मनशाची वाट सवेस्पर राखता, पूण नश्ट्याची वाट निसंतोनाक पावयता. जबाब. सवेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. उद्गार. जिवीत बदलात म्हणटा सवेस्पर, सर्गींचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायतें सोसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायर रावंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसरे दिसाक जिवंत जावंक जाय. मागीर ताणें सगल्या लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो फाटलाव करूंक खुशी आसता जायत ताणें आपणाकूच फाट करची. दिसाच्या दिसाक आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती होगडायतलो, पूण म्हजे खातीर
आपलें जिवीत होगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. म्हणटूच आखो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाळ वो आपणाचेंच घट्टण करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणांदो, जुवांच्या 10व्या अवेसोरान 10वे वळीन जेजू अशें म्हणटा, हांव जिवीत दिवंक आयलां आनी सुबापणी जिवीत दिवंक हांव आयलां. आय केम टू गिव लायफ इन एबंडन्स. आनी आयज तो जेजू म्हणटा, कोण म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच फाट करची, दिसान दीस आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस तो ओगडायतलो. आयच्या पयल्या वाचपान मोजेस इस्रायल पोरजेक अशें सांगता, जिवीत आनी मरण हांवें तुमच्या मुखार दवरलां, सूख आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दवरलां, तुमी विचून काडात. जोरी तर तुमी देवाचें उतर पाळटल्याव, देवाची सुमूट पाडटल्याव, मोगान देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतल्याव जाल्यार तुमकां जिवीत फावो जातलें. आनी जर तर तुमी देवाचें उतर आयकोवचें ना, ताच्या आज्ञा प्रमाणे तुमी जियोचे नात जाल्यार मरण तुमचे मुखार आसा, तुमी विचून काडात. आनी तेच बरोबर मोजेस म्हणटा, जिवीत विचून काडात. आमी सगळीं जिवंक सोदता. जिवीत कित्यान आसा काय? कोणाचें जिवीत बरें जिवीत काय? कोण बरें जिवीत जियेता काय? संवसारान आमी नदर मारल्यार जाचे लागीं बरें घर आसा, गाडी आसा, बरी नोकरी आसा, बरी भलायकी आसा, बरो येस आसा, ताचें जिवीत बरें काय? दुसऱ्यांचें कितें काय? जो कोण गरीब आसा, ताच्या घरान गोळे दुयेंस आसा, पिडा आसा, कोश्ट दोग सोंसतात. आयज जेजू आमकां जिविताचेर, जिवीत खंय दवरलेलें आसा ताचेर आमकां नदर मारूंक आपयता. आनी तेच बरोबर जेजू म्हणटा, आख्खो संवसार तुवें जोडून घेयत जाल्यार आनी तुजें जिवीत तुवें ओगडायलें जाल्यार ताचो कसलो फायदो? म्हणटकूच आमी ह्या संवसारांत जियेतना मरणाक वेंग मारून जिवंक जाता, हो जिविताक वेंग मारून जिवंक जाता. जिवीत कित्यान आसा? जशें आयचे पयले वाचपान आमकां सांगलां, जो कोण देवाचे उतरा प्रमाणे जियेता, देवाचे आज्ञा प्रमाणे आपणाचें जिवीत मांडून हाडटा, तो मनीस जिविताक आपणायता. आयज आमी सगळीं पिलार आयल्या, पिलारच्या दोंगरार पाद अग्नेलाच्या नांवान आयल्या. ताच्या जिवितान आमी कितें पळयता? ताणें आपलें जिवीत आपणाकूच विसरून दुसऱ्याचे सेवेक घातलें. आपणाची खुशी आनी आपणाक कितें बरें तें चयतना दुसऱ्याक फायद्याक पडटा तशें आपलें जिवीत ताणें वावरलें. ताच्या जिवितान पिडा आसली, कोश्ट दोग आसले, मोगान आपलो खुरीस ताणें उबारलो. हे भाशेन ताणें आपणें जिविताक वेंग मारली. आयज तुका आनी म्हाका तोच देव जिविताक वेंग मारूंक आपयता. कोरेजमांत आमी आसा, आतांच निकतेच आमी कोरेजम सुरू केला. जिविताची नवसरणी करूंक आमी तयार जावया. देवाचें उतर आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवन जिवीत आपणावंक वावरुया. हे करूंक हे मिसान आमकां कृपा मागुया.
제수의 손을 여미 제수의 손을 म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पळयदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्विस्पोर्ट मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पवित्र वेदीचेर भेटूंक आमी हाडल्यांत त्या दानांचेर प्रोत्सोन जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमकां बोगसणें मेळूं आनी तुज्या नांवाची मोहिमा वाडूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमची सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पळयदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपवास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमची पातकी सैम आमी दोमावंक दवरतल्या, अशें आमचे मोस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे पोरी आमचे सोडवणेचे प्रभेक तूं आमकां तयार करूंक करताय देखून सगळ्या तुज्या दोरदूतां बरोबर तुजी स्तुती आमी गायता. Sukami sonsar ponia, tujas voi bova, usorgi tuka soy soy, usorgi tuka soy soy, usorgi, usorgi, usorgi tuka soy soy. सर्वेस्परा नावे येता ताकासून उसर्गे तुका सोय सोय, उसर्गे तुका सोय सोय, उसर्गे, उसर्गे, उसर्गे तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Jesu, ami hodo kada, ani hikase te pieta,
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत मरून गेलेल्या आमच्या गोरच्यांचो उगडास करुया. तांकां आनी तुज्या इश्ट गतीन मेलल्या समेस्तांक तुजे पडचडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची कितें भाशेन ह्या पिलाच्या दोंगुरल्यार आपली मागणी घेवन आयिल्ल्यांची, आपल्या घरांनी रावन टीव्हीचेर युट्यूबाचेर पळोवन हे मिसान भाग घेतल्यांची, आमची घरांनी गरी आमची जाणटी आसात, आमची दुयेंत आसात, सायबा आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवा मायेचे सांगातीन तिचो पोती बायगिवून सुसे बायगिवून दवरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाताक, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर पयदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेळ पडून नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशानोंत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शैली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या सगळ्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतल्यान सर्गीचीं देणें उपकारी काळजान आमी हातां घेतलां. ताचे वरवीं पातकाचें बोगसणें आमकां मेळूं आनी सासणाचें सूख आमी जोडूंक पावूं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. तुमी ह्या दोंगरार आसतना पाद्र अग्नेलाच्या जाग्यार पाद्र अग्नेलाच्या मजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची खालती मागणी. इश्टानो, आमची रितीरां पिलार कोरेजमाच्या दिसांनी आमी केरीत रितीरां दवरलेलीं आसा तुमचे पासून. आमी जाणान जायतो तेंप आमी भितरूच उरलीं, ओत्मीक वाटेन वाडोवंक ना. म्हणटूच ही रितीरां आमी प्रत्येक सोनवार आयताराक आमी दवरलेलीं आसा. आतां येता त्या आयतारा दिसाक सुवेर सकाळीं 10 ते सांजे 5 पर्यंत. आनी एक रितीरा वरवीं किरीत भशेन आमी कोरेजमाच्या दिसांनी देवा सरशी येवंक आमी मागणी करतलीं, आमी प्रयत्न करतलीं. म्हणटूच ह्या रितीरांचो तुमी फायदो काडचो. आदी फुडें तुमची नांवां दिवची, कित्याक आमी लिमिटेड नंबर्स दवरलेले आसात. आंकडो सुबेज आमी घेवचे नात, कित्याक कोविडाचे दीस. म्हणटूच
हे 26 मार्चाचे कोंकणी भाशेन रिट्रीट आनी 13 मार्चाचे तरणाट्यां खातीर रिट्रीट. येता त्या आयताराक 26 कोंकणी भाशेन आनी त्या उपरांत 13 तरणाट्यां खातीर रितीर. आमची खालती आवंडी आनी मागणी इश्टानो, ओत्मीक वाटेन तुमी वाडूंक एक दिसाचो हो रितीर 26 जावं कोंकणी भाशेन आनी 13 जावं आमच्या तरणाट्या तुमच्या भुरग्यां पासून. जायते जाणां हांगा येवन म्हणटात, फादर आमची भुरगीं आयकनात, नाका जालेलें करतात, हांगा थंय वेतात, हाचे ताचे फाटल्यान वेतात. इश्टनो, हो वेळ ओत्मीक वाटेन वाडोवपाचो वेळ, देवाची वाट ह्या आमच्या भुरग्यांक दाखोवपाचो वेळ. म्हणटोच ह्या रितीराचो तुमी फायदो काडचो. केदीच सवाशकी दिता हे आमचे भयणींक येवन वाचप केलें. थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. मोगाचे इश्टनो, ह्या पवित्र जाग्यार येवन जायत्या जाणांक पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन देवाचें बरेपण, देवाचो आशिर्वाद मेळवलेलो आसा. तुमचे मदें जायतीं जाणां आयिल्लीं आसात आयज देवाक दिन वासूंक, मेळवलेल्या उपकारा पासून देवाक दिन वासूंक. तुमचे मदें जायतीं आयिल्लीं आसात आयज तुमचे आवंडे, तुमची मागणी, तुमची इंतेसावां घेवन. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणानो, म्हजो भावार्थ म्हाका सांगता, भावार्थान केलेले मागणे देव जरूर आयकता. आयज तुज्या जिवितांत दुयेंस आसा, तुज्या जिवितांत अडचणी आसात, तुज्या जिवितांत प्रश्न आसात, तुज्या जिवितांत हाल्लोले आसा, भियेनाका, तुजो भावार्थ जागोय. आनी ह्याच भावार्थान इश्टनो, मागणे केलेल्या जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवलेलो आसा. आयज जोलन फेर्नांदीस सांताक्रूज रावता युकी अशें सांगूंक सोदता. म्हज्या अर्द्यांत दावे वाटेन एक शिस्त आयलोलो, एकदम मोठो जाल्लो. हांवें तो म्हज्या मांयक दाखयल्लो. तिणें म्हाका दोतोरागेर व्हेलें. दोतोर मॅमोग्राफी करूंक सांगलें. रिपोर्टाचेर सारकें दाखयतालें शिस्त आसा बाय 1 इंच बाय 1 इंच. म्हजी मांय मानेवंत आग्नेलाची एक व्हड बोक्त तिणें ताचे नांवान नवें सुरू केलें. आनी म्हाका तें मागणें सदांच करूंक सांगलें. कांय दिसा उपरांत तें शिश्ट आपशींच नपयत जालें. हांव म्हज्या मांय बरोबर देवाक दिन वाचता आनीक वेगनूच पाद्र आग्नेलाक सततचो मान फावो जाल्यार पुरो म्हणून मागता. इश्टानो, हांव म्हणटालो, भावार्थान केलेले मागणे देव जरूर आयकता. आयज तुज्याय जिवितांत प्रश्न आसा, तुज्याय जिवितांत कश्ट आसा, तुज्याय जिवितांत दुयेंस आसात, भियेनाका. तुज्या देवाचेर तुजो भावार्थ तर सगळें नपयत जातलें. तर हेच भावार्थान इश्टनो, हे वेळार आमी सगळीं उबी रावया, पाद्र आग्नेलाच्या नविनांत भाग घेवया. आनी आमचे पासत जी आयज ह्या इगोर्जेंत एकठांय आसात, तुमचे पासत जी तुमी टीव्हीचेर वो युट्यूबाचेर हे नवें हे मिसाची भेट पळयतात, आमी सगळीं एकठांय जावन ह्या नवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता. आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवकां दिशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियेवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियेवंत आग्नेलाच्या बागीवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानियेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. भावार्थान तुजी गरज उबार. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळोवंक मागणे. उगणीत काकुतीच्या देवा, उगणीत काकुतीच्या देवा, सोड पडपडून
तुझ्या पांयां सोशी तुझ्या पांयां सोशी आमी मागतांव आमी मागतांव व्हडा विश्वासान व्हडा विश्वासान तुझी खुशी तुझी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानयोत आग्नेलाक मानवत आग्नेलाक सततचो मान संतचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सभेचे आमची पवित्र सभेची इगोर्जेचे इगोर्जेची उगोड परगोटणे उदेशी उगोड परगोटणे उद्देशी मागता मागता आमच्या सुमिया आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची नावी येशू क्रिस्ताचे नावे आमेन आमेन इश्टनो आमी जी दुयेंत आसात हे वेळार आमी तुमचे पासत कितें प्रार्थना करता तुमची दुयेंसां पाद्रांगणाच्या मुजतीन देवाताय उबारात तुमी इश्टनो जी घरांनी आसात टीव्हीर युट्यूबार पळयतात तुमचें जें दुयेंस आसा उबारात हे वेळार आमी तुमचे पासत भावार्थान मागता सर्वेस्परा आमच्या दयाळ आनी काकलुत्सार बापा आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुजे एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलोय तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता ही आमच्या पिळेवंत भावा भयणाचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची गोठाय ओतम्यांचें तिरपण दुखी कोतीनी सोंसणीकाय भलायकीची पूर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं तांच्या कोश्टां दुखांत ती तुजेर बावार्थ धरूं आनी तुका ती अणभवूं हे पुरी बाबा भयणाचे एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वरद कर Sabia,